नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान पयर सांगलें कितें आमी आतां नवीन कॅमेरा परचेस करतले. जेन्ना एखादी गाडी खंयच्या हायवे वयल्यान कितें सिग्नल वयल्यान क्रॉस जाल्या उपरांत गाडी स्कॅन जातली आनी गाडयेन कितें आसा पळय तेका सगळें दिश्टी पडटलें. जे पयलेच तुमी कॅमेरा लायिल्ले आसा पळय रे, करोडोन रुपया खर्च करून, तेच तुमचे बरोबर चलना. आनी हो पळय तुमी नवीन शोध लायला न्हू लोकांची प्रायवसी शिनपाची. म्हणजे एखादी फॅमिली आपली गाडयेन वयता जाल्यार तेंकां स्कॅन करप खंय. हेजो अर्थ कितें? ते कॅमेरे खरे लागूंक जाय खणा मावीन मरे फार्म हावजांचेर. ही सगळी काळी कृत्य जाता पळय ते आमचे पॉलिटिकल लिडर कोणा कडेन फार्म हावजां आसा पळय थंय जाता गैरकृत्य आनी काळी कर्मां. तेंचेर लाया रे ते सारके स्कॅन जावन ते फार्म हावजाच्या भितर तुमी कसली कर्मां करता पळय तूं म्हणिना रे हांव कोणूय पॉलिटिकल लिडर कोण तेंचेर लाया. सर्वसामान्य जनतेक त्रास करूं नाका रे. सर्वसामान्य जनतेच्या टॅक्साच्या पयशान तुमी परचेस करतले कॅमेरा आनी तेजेर वॉच कोणाची आसतली? जनतेचेरूच. हो कसलो कायदो रे? कर्मां करपाची राजकारण्यांनी आनी वॉच दवरपाची सर्व जनतेचेर. अरे जनतेक म्हारगाय पळय कितें वाडलेली आहा ती कमी करा रे. आयज कमर्शियल सिलिंडर 1000 रुपया वाडलो, 4000चेर पावलो. एखादी फॅमिली गाडयेन बसून जेन्ना हॉटेलाचेर वयतली पळय, जो आज मनीस 4 रुपया की 10 रुपयान च्या पियेता ते 24 पे करचे तेजेर विचार कर रे. नाका आसलेले व्याप करून सर्वसामान्य जनतेच्या टॅक्साचो असो उधळपट्टी करूं नाका रे. ते कॅमेरा बी आमकां नाका रे. ते कॅमेरा फक्त फार्म हावजार लाया जेणे करून तुमी काही काळे कृत्य करपाक वयचे ना. हितून एक मेसेज वयतली बाबा आमचे जे पॉलिटिकल लिडर आनी मंत्री आसा पळय हे क्लीन आनी क्लियर आसा म्हणून.